हे पळोवन तुमी भिनाकात, कारण हो खरो स्वरूप न्ही, हो लाकडाचो स्वरूप. हाका म्हणटा सापकाठी. आनी हांव आसा इटगर, लोलयें आनी काणकोण. लोलयें, काणकोण आनी पैंगिणी हांगा एक गांव आसा. हांगा अशे तरेची सापकाठी हे लाकडाचो स्वरूप तयार करता. हो एक युनीक आसा, गोंयान भितर आनी खंयच जायना, ते हांगा जाता. आनी ही फक्त आतां न्ही, तर फाटले 100 आनी 100च्या परस चड वर्सां जालीं हांगा हांचे कारागीर आनी ही चारी फॅमिली हे हो सापकाठी तयार करता. सो ही आमी युनीक हे हँडीक्राफ्ट आसा ते पळोवपा खातीर मुद्दाम आयल्या, की ही सापकाठी कशी तयार करता आनी ताका कितें प्रोसेस आसा हें पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. आनी आमचे बरोबर आसा मधुसुदन च्यारी, जे तांचे परंपरेन हे काम करत आसा. तांचो आजो, तांचो पंजो हे काम करतालो. तांचे एक्चुली हांगा एक फर्निचर बिझनस आसा, एक वेगवेगळे तरे फर्निचर काम करता. तांचे परंपराच आसा एक फर्निचराची. त्या शिवाय हे जे तांचे युनिकनेस आसा आनी हो जे तांचे एक प्रॉडक्ट तयार करता तो कंप्लीट डिफरंट आसा, गोंयान आनी खंयच जायना. सो आमी तांकां विचारया की हे कशे तरेचो हो प्रॉडक्ट आसा आनी कशा पासून तयार करता. मधुसुदन बाब, वेलकम. आनी तांचे चलो आसा गौरीश आमच्या बरोबर. सो कशें तुमी करता, हे कित्या पासून तयार करता? हे पांढरेच्यो बडी उरता, ते पांढरे बडयेन आमी तें काम करता. पांढरे बडयेचे ताका जसो आकार आसा तसो त्या प्रमाणे ताका तो सरपाचो आकार दितात. आनी मागीर ताका काम पुराय जातकीर ताका मागीर बारीक डॉट्स मारतात. मागीर पेंटींग करतात. पेंटींग म्हणून पॉलिश करतात. ते सारको तो तयार जातकीर पुराय तो सर्प असो दिसता, पळोवपाक भिवपाचेंच ताका. ते तयार जाले शिवाय तुमकां आतां हेजेर कांय कळना, पूण तयार जातकीर तें कळटा. सो हो सेकंड मागीर ताका हे करतकीर हय अशें जाता. असं आनी मागीर मागीर ताजे नंतर मागीर हो सेकंड जो पार्ट आसा तो असो तरेचो मातसो ओबड धोबड तसो तरेचो सर्प तयार जाता. ताका मातशी ताका एक शेप तयार जाता हाजी. आनी ताजे नंतर सेकंड स्टेज आसा ही स्टेज, ताजेर एक असो मातशें ताका एक रूप तयार जाता सर्पाचें. आनी मागीर हो एक जाता. हो तरी आनीक हाका काम आसा करपाचें, पूण असो तरेचो ताका अशी एक कितें म्हणटा हे लायला ते घातले ते अशे डॉट्स कशे जाता. सो खर हां आणि ते पेंटिंग हां ताका पेंटिंग उरना, एक नॅचरल पॉलिश उरता ताका. आणि शेप तशी लाकडां उरतात तशी, पूण मागीर आमी एक दिवपा पडटा ताका एक वळण अशी सारकी. आणि पारंपारीक पद्दतीन ताका त्यो गुंजुली म्हणटात, ज्यो एक फॉल्ट आहे त्याच हेजी त्यो बियां पासून तेजे दोळे करपाक पडटा अशें. सो इतलें इंट्रस्टींग आसा ही गोश्ट की हे लाकूड जालेंच, त्या शिवाय त्या सर्पाचे दोळे आसता आनी ते दोळे जे करता ते सुद्दां ते नॅचरल रानांतले प्रॉडक्ट घेवन करता. म्हणजे आतां हे एक हाका कितें म्हणटा, एक ती गुंजुली गुंसोली ही बियो, एक कसले तऱ्या झाडाची ह्यो बियो गुंजोलेची बी म्हणटा हाका. सो ह्यो बियो आसा, त्यो बियो ते दोळे म्हणून ताचे यूज करता. सो इतलो नॅचरल सगळे गोश्टी तुमी तर वापरता. आनी तो दोळे लायतकीर ताका खरेंच ताका हे दिसता नॅचरल. नॅचरल एक पॉलिश, एक कलर ताका वेगळोच येता. पेंट मारपाची गरज ना, ऑटोमॅटीक सारको त्याच हेजो कलर येता ताका, त्या लाकडाची. तेची एक खासियत आहा ताका. ही लाकडाची स्पेशालिटी की तुका तो ताका एक शायन आनी एक हे येता. म्हणून तुमी ते फक्त एकच लाकूड घेता, हाजेच लाकूड घेता. लाकूड ते एक डीप फॉरेस्ट तितून ते मेळटा हरशी. दुसरें लाकूड घ्यायचं जाल्यार अशी ताका हे शिवणीचे बी करपाक मेळटा. तो असो गोल वेटाळमान घेवन शिवणी लाकडाच करतात. पूण ताका ते वयले हे फोड आसा पळय न्ही, हे ते वेगळे बसोवन घेवन फिट केले नंतर ते तो सर्पाची सारके आकार दिवन ते तशें हे करतात. आणि अशें म्हणटा की ती घरांत दवरल्यार एक चड बरी अशी म्हण चडांत चड लोक ते करपाक पळयता घरांत दवरपाक, की ती उरल्यार घरांत बरें म्हणटा अशें करून. ताका लागून ताका डिमांड कसो आसा, लोक येता हांगा व्हरपा मुद्दाम येता, करपा येता. पूण आमकां ते बडये लागून प्रॉब्लेम जाता, ताका लागून आमी ते करपाक मेळना. तुमकां लाकूड मेळना, ताका अवेलेबिलिटी चड ना, डिमांड आसा. पूण खूब डिमांड आसा. लोक विचारतात केन्ना मेळटली काय म्हणून. आमकां अवेलेबल उरना. आनी मेन म्हळ्यार टायमूय बरो वयता करपाक ताका. सारकी ती एक नाग असो जावपाक जाय तो तयार असो. काम खूब आसा ताका. काम खूब आहा. आनी अजून ही इनकम्प्लीट आहा. अजून काम आहा ताका. आशिल्ली रेडी आशिल्ली ती आमी सेल केली पयर फाटीं. कितले पडटा एक आतां मेळटले, कितले चार्ज करता तेमी? चार्ज लाकूड आमी 2,500-3,000 हजार सुमार घेतात. ही सायजीची ना, सायजी प्रमाणे, वेगवेगळी सायजी प्रमाणे.
2,500 ते 3,000 येवपाकूच जाका- दीस तितले वयता तेका सगळे हातीनच करपाक पडटा पिरियड लागता साधारण 1-2 दीस तरी वयता 2 दीस वयता करपाक आतां सारकें व्यवस्थीत प्रमाणे ती करपाक जाय निवळ आणि हे सगळे काम हाताने करता हय, मशिनाचेर सगळें- करपाक मेळना ना मशिनाचेर तर शेप दिवपाक मेळटा पण बाकी सगळे हातीन करपाक पडटा सगळे कार्विंग वर्क सगळे आता मिशीन आतां शेप दिता पूण पयलीं हातीन करताले ते पयलीं हातीन हें करून घेवन हातीनच करताले ते पयलीं आतां तें कितें जाता आतां तेका मातशें जाय ते शेप दिता जाल्यार मिशिनाचेर ते मातशें दिता पूण ते हातीन केल्यार ते बरें जाता मिशिना पेक्षा हातीन बरें हे. हय. आणि तुका कितें वेटींग आसता लोक येवन रावता बरें आपल्या अशें कोणा जागृत जाता खूब जाण आनी थोडी कोणी गिफ्ट दिवपाचे कोणाक जाल्यार ते एक मानचिन्ह म्हण सुद्दां आमी आमगे काणकोणची स्पेशलिटी म्हण आमी गेस्टाक बी दितात हय तशें आमी मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर भाई तांकां सुद्दां आमी दिल्ले आहात हांगा येयल्ले तेन्ना आमचे कडेन भेट दिली तेन्ना तशें करून हय कारण दिसता रियली युनीक प्रॉडक्ट आनी अशें तरेचे गोंयानूय खंय जायना आनीक एक ताका पळोवपाक सुद्दां इतलें तें सुंदर दिसता आनी एक क्रिएटिविटी भितर आसा आनी तुमची ही इतल्या वर्सांची परंपरा ते आनी तूं आतां डेडिकेशन तूं शिकला तूं आतां कंप्लीट करपाक शकता हय करपाक शकता हय आनी केलाय बी खूब जाय ती केल्ली हांवें आनी तुका हें हाजे फुडें तुज्या भुरग्यांक फुडली जनरेशनाक पास ऑन करपाचें आसा शिकता जाल्यार हांव शिकोवपाक शकता तशें कांय प्रॉब्लम कांय ना तशें हय आनी तें चालू उरपाक आतां थोडी आतां भुरगीं खूब जाणांनी कार्पेंट्री हें कमी केलां तरी आमी आजुनूय आमगे आज्यांनी बापायांनी धंदो दवरलो पूण आमी तो चालू दवरला आनी हेजे फुडें सुद्दां आमगे आतां करपी खूब कमी जाला सगळीं वेवसाय जॉबाक गेले गव्हर्मेंट जॉब आनी हेतू करपाक गेले तरी आमी ते आजुनूय चालू दवरला तशी फुडें जनरेशन अंकल आमी चुलत भाव बी ते करतात बरी गोश्ट हें ट्रेडिशन आनी तुकाय दिसता की हें ट्रेडिशन कंटिन्यू उरपाक जाय फुडल्या जनरेशनाक सोंपपाक जायना अशें हेजे फुडें चालूच उरचें अशें म्हाका दिसता किंवा फुडें फ्युचराक एक बंद जाल्यार ती प्रथा सामकेच बंद जातली प्रथा अशी म्हणून हो कलर आहा पळय सगळो फक्त पॉलिश आनी नॅचरल कलर हो एकानी कलर एड केलो ना फक्त मातशी तेका शेड दिल्ली आसा पूण ती पयली पारंपारीक पद्दतीन आनी ही सगळी पेंटींग आहा ती पयलींची जी पुर्वज पयलीं कशें करताले त्या पद्दतीन केल्ली आसा आनी ही गुंजलीची बियो तशें हो कलर कसलो यूज करता तूं कलर कांय ना तेका हो नॅचरल कलर ना ना क्लियर पॉलिश ब्लॅक आसा तो ब्लॅक हो आमगेलो हेजो काजळ उरता पळय ते नॅचरल सगळें नॅचरल हय तशें करून पूण आतां पेंट येयला काळो ते पॉलिशी घेवन आमी ते यूज करतात जाय तसो काळो पेंट हो डिझायन तुमी आतां पयली पासून सेम हय सेम जो आनी हे डॉट्स ते कशे मारला पळय ते डॉट्स क्रॉस अशे आहा पळय ते सगळे ते त्याच पद्दतीन ते मारचे पडटा मेळटा तशें मारपाक मेळना ते एक फाटी फुडें एक फाटी फुडें अशें करून क्रॉस मारपाक पडटा फुलां टायप तूं आतां कोणें शिकयलें तुका हें करपाक ते मातशें आज्या फाटल्यान बापाय फाटल्यान तेंगे पळोवन आमी शिकले अशें आनी स्वरूप पळयला हय पळयला ताजे अशी आसा बीन ना तेजे मागीर दुसरे पद्दतीन उरता हय म्हणजे उरता सेम अशें सेम उरता नाम तशें उरता उरता तुगेले पळय उरता आसा तशें आसा तशेंच आसा वकोड आतां नाग तशेंच नाग किंग कोब्रा तोंडा सो एट दीस नोट आमी खरेंच खूब बरें दिसता की यंग जनरेशन सुद्दां आपली ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक सोदता आनी ताका आवड आसा ताका दिसता की हाजे फुडें ही पास ऑन जावपाक जाय ही खरीच बरी गोश्ट आसा सो होपफुली तांचो हो ट्रेडिशन हे अशेंच कंटिन्यू उरतलें आनी काणकोणचें नांव आनी हे तांचे गांवचें आनी तांच्या फॅमिलीचें नांव हाजे फुडेंय लोक घेतले स्पेशली ह्या तांच्या स्पेशल हँडिक्राफ्ट आनी हाजे खातीर